Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. बीजेपीची मेजॉरिटी ही दोन्ही सायडींतल्यान उत्तर गोवा आणि दक्षिण गोवा हाजेर दोनूय हाजेर भारतीय जनता पार्टीचीच मेजॉरिटी आसतली. 80% ऑफ आवर वोटर्स स्टेज इन रुरल एरियाज. त्या खातीर रुरल डेव्हलपमेंटाचेर म्हाका दिसता चड भर दिवपाक जाय आणि त्या दृश्टीन म्हजें सरकार फुडल्या वर्सभराच्या भितर हाजेर खूब मोठ्या प्रमाणात जिल्हा पंचायत सदस्यांक बरोबर घेवन रुरल डेव्हलपमेंटात काम करतले. जनता पार्टीचे उमेदवार निवडून येतले आणि ॲब्सोल्यूट मेजॉरिटी दोन्ही जिल्ह्यात जे आसा त्या दोन्ही जिल्ह्यांनी ॲब्सोल्यूट मेजॉरिटी मेळटली अशें म्हाका ओवरऑल आमी जे रिपोर्ट पळयला त्या प्रमाणे आमकां दिसता. उत्तरेत कितले पर्यंत सीट येवपाक शकता? ॲब्सोल्यूट मेजॉरिटी म्हणजे 13 जाय न्ही, 13 पेक्षा जास्त. 13 जास्त 100%. दोन्ही हातूंतल्यान 13 पेक्षा जास्त. ओके. आणि सावथाक थोडे इंडिपेंडंट तुमचे सपोर्टेड आसा? इंडिपेंडंट सपोर्टेड आसा आनी ताका लागून दोन्ही म्हणून म्हणलें की दोन्ही भागां भितर. लास्ट इयर तुमकां काँग्रेसींतल्यान 12 सुमार आमदार येयले, एमजीपींतल्यान 2 आमदार येयले. तेजो कितलो फायदो जालो इलेक्शनाक? ते वोटर त्या लिडरा बरोबर तूं बीजेपीन मूव जाल्या काय कितें? नाही, म्हणून कशें आसा की एखाद्यान जें डिसिजन त्या वेळार घेतलें त्या वेळाचें तें डिसिजन बरोबर आसलेलें की चूक आसलें. कारण कितें आसा ह्या निवडणुकीचेर लोकल आमदाराचो तितलो सहभाग आसता आनी तातूंतल्यान वयर एक कळपाक बरें पडटा की तेंच्यांनी घेतिल्लो निर्णय योग्य आसा. तर ती भितर आयल्या नंतर निवडणूक जावन नासली, ही फर्स्ट निवडणूक आनी ताका लागून त्या लोकल एरिये प्रमाणे तें ठरता. सरकाराच्या चुकीच्या धोरणा आड लोकांचो कौल येतलो म्हूण काँग्रेस रावला. ह्या पावटी आमी कोणा कडेन कॉम्प्रोमायज केलो ना, हो एक सिग्नल क्लियर गेल्लो आसा. जे गद्दार आमचे पक्ष सोडून गेल्ले आसा, जे वेगळे यांनी लोकांचे विरुद्ध वचून बीजेपी सरकार इन्स्टॉल केल्लो आसा, असले सगळ्यांक आमी ह्या फावटी पयस दवरलेले. लोक भायर सरोन सरकाराक विरुद्ध वोट केल्लो आसा आनी दोनूय जिल्ल्याचेर काँग्रेसचो झेंडो लोक फडकायतले हो आमकां विश्वास आसा. मगोन 17 सीट घाल्यात. फोण्या पेडण्या बऱ्यापैकी झेडपी येतले म्हूण मगोक आशा. आणि आमकांय आशा आसा चडांत चड मेंबर हे आमचे जिल्हा पंचायत निवडून येवपाची आमकां शक्यता आसा आनी अटीतटीची लढत आमी दिल्ली आसा. पण ही लढत आमच्या आनी बीजेपी मदीं जाल्ली आसा हें स्पश्ट दिसता. तळागाळांत परत पावपाचो प्रयत्न केला ह्या निवडणुकीन. कितले अपेक्षीत सत्रांतले? आमी 8 तरी अपेक्षीत धरता. 10 जायत 8 जायत 10 जातले सामके. कोणा भितर? बीजेपी आनी एमजीपी. काँग्रेसीक ग्रहीत काँग्रेस नात थंय. ओके. हे आतां काँग्रेसी आनी बीजेपी एक जाल्या तरी पण आमी टाय जातले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.